नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. 70 4 वागांक मारले. स्मगलरांचो दुबाव 3 दिसान मेल्ले 2 वाघीण आणि तांचो पेटो. एक पेटो बेपत्ता. बेंगळुरू विभागीय हेडक्वार्टर्स अलर्ट. प्रुडंट एक्सक्लुसिव्ह. गोयच्या मायनिंग लिजाचे 50 वर्साच्या व्हॅलिडिटीचेर सुप्रीम कोर्टान म्हयन्या भितर सुनावणी. सेजा आनी गीत बालाचे याचिकांनी प्रथमदर्शी तथ्य कोर्टान याचिका केल्ल्यो दाखल. टीसीपीचे कलम 16 चो फुडार थारतलो ह्याच म्हयन्यान. आतां मेरेन दिल्ल्या तात्पुरत्या अप्रुव्हलांचो फुडार थारायतलो कोर्ट. तरी जमीन रुपांतराच्या अर्जाचेर चल्ला केस टू केस काम. कळसा बंडुरा मादयचे उदक कर्नाटकान वळयला. गोंयाकडे पुरावे. WRD मंत्री म्हणटा 20 जानेराक कर्नाटका आड अपमान याचिकेवेले सुनावणे वेळार पुरावे सुप्रीम कोर्टा मुखार. भारत बंदाक कामगार संघटनांचो प्रतिसाद. ट्रेड युनियनांचो तेंको. मात लोकजिणेचेर व्हडलोसो परिणाम ना. चडशे वेव्हार सुरळीत. केंद्राच्या कामगार विरोधी धोरणांक विरोध. रिस्पॉन्स मिक्स. बेकायदेशीर रेंव काडप बंद करूंक एक्शन कितें? हायकोर्टान सरकाराकडच्यान शुक्रार मेरेन मागला रिपोर्ट. सरकारी अधिकारिणीकडे सेटिंगांनी चल्ला प्रकार. एक्टिव्हिस्टांचो दावो. अमेरिकी दळाच्या तळाचेर इराणाचो क्षेपणास्त्र हल्लो. 80 सैनिकांक मारले. युक्रेनी विमान इराणान क्रॅश. 176 प्रवासी सोंपले. भारतीय नागरिकांक प्रवासी शिटकावणी. सत्तरीन माधय अभयारण्यात वाघाचे अवयवाच्या तस्करीचो दुबाव. 4 वाघ मारले. एक बेपत्ता. गोळावले आनी एक वाघीण आनी तिचो पेटो पुरिल्लो मेळ्ळा. एक पेटो बेपत्ता. 3 दिसान ह्या वाठारांत 4 दांडे वाघ मेल्ले मेळिल्ल्यान खवदळ. तपास टिमीन थळाव्यांची चवकशी सुरू केल्या. वाघांचे अवयवाच्या तस्करीचो दुबाव. गोयचे प्रकरण बेंगळुरू विभागीय वायल्डलायफ हेडक्वार्टर्साक रिपोर्ट जाल्ल्यान अलर्ट. तांणी खर दखल घेतल्या. प्रुडंट एक्सक्लुसिव्ह. मेल्लो एक वाघ मेळ्ळ्या उपरांत 3 दिसां भितर सत्तरीच्या माधय अभयारण्यात वाघांच्या हत्येचे कांड उक्ताड्यार आयल्या. फाटल्या 3 दिसांत 3 दाणये वाघ मेल्ले मेळ्ळे. बुधवारा सकाळी एक वाघीण आनी तिचो 2.5 वर्सांचो पेटो मेल्लो मेळ्ळो. पेट्याक पुरिल्लो. आनीक एक पेटो आसूंक जाय म्हूण सुत्रां सांगतात. फाटले 2 दिसां आदीं सत्तरीत गोळावले गांवांत एक वाघ मेल्लो मेळ्ळो आनी त्या वाघाचें पोस्टमॉर्टम जेन्ना केलें तेन्ना त्या वाघाची जी नाकटां आशिल्ली तेच्या पांयाची ती वाघाची नाकटां नाशिल्लीं आनी ह्या गजालीक लागून एक खंय तरी संशय निर्माण जाल्लो आसतना आनीक एक आयज अशी घटना मुखार आयल्या की आनीक एक वाघीण आनी त्या वाघिणीचो बछडो जो आसा तो मेल्लो मेळ्ळा. आनी शॉकाद करपाची गजाल म्हणजे जो बछडो आशिल्लो वाघिणीचो तेका पुल्लेलो, तेका बरेड केल्लो आनी बरेड करून तेका भितर पुल्ललो. ही जी वाघीण आसा ती आनी बछडो लागीं लागीं एक 500 मिटर सुद्दां ना, एक अर्द मिटराच्या डिस्टन्सार ती दोगांय मेळिल्ली आसा. आनी वाघीण जी आसा ती बरी व्हडली आसा आनी तिचो बछडो सादारण 2 ते 2.5 वर्सांचो आसतलो अशें थंयसरले फॉरेस्ट ऑफिसर आनी एक्सपर्ट जे आहा ते सांगतात. आनी ह्या सगळ्या गजालीक लागून एकंदर फाटल्या 2 दिसां भितर आयज टोटल 3 वाघ जे आसा ते मेल्ले मेळ्ळ्या. एक वाघ, एक वाघीण आनी एक तेंचो बछडो. आनी सुत्रां कडल्यान आनी फॉरेस्ट ऑफिसरां कडल्यान जी म्हायती मेळटा की ह्या वाघ आनी वाघिणीचो आनीक एक बछडो मिसींग आसा आनी होय बछडो मारला काय कितें आनी कितें तरी असो घातपात जे कितें जाला पुल्ला अशें आसा काय कितें हेचो तपास जो आसा हे सगळे गोळावलीच्या थंय रानान सगळे ऑफिसर, सगळो स्टाफ, पुलीस जे आसा हे सगळे थंय पाविल्ले आसा. हे वाघ सरकारी अनास्थेचे बळी म्हूण पर्यावरण अभ्यासकांनी सरकाराचो वडेर काडला. तपास काम सुशेगाद चल्ला. पथका कडेन धड वेटरनरी दोतोर ना. 2 वर्सां पयलीं अभयारण्यात वाघ आसा म्हूण कळ्ळे उपरांत तांचो सांबाळ करपाक पावलां उखल्लीं ना. ह्या वन खात्यान जेन्ना 2017 तांकां कॅमेरा ट्रॅपान वाघ आसा सत्तरीच्या जंगलान हे स्पश्ट जाल्लें आनी 3 बछडे आनी एक वाघीण ह्या जंगलान फिरता हे जेन्ना कळाले तेन्नाच तेंच्यांनी खरें म्हणजे वाघ कृती दल स्थापन करून तेंचे संरक्षण आणि संवर्धन जाताले हेच्या खातीर
पावलां उचलूंक जाय आसलीं ती पावलां कांयच उचलूंक ना. तेंचो नैसर्गीक अधिवास आसा तो सुरक्षीत दवरपा खातीर यत्न करपाक जाय आसले ते करूंक ना. आनी तेका लागून खरो म्हणजे एकंदर सरकारी गैरव्यवस्थापनाचो बळी म्हणून हे वाघ गेल्ले आसा. म्हाका खूब वायट दिसता की एकाच म्हणजे कालखंडान 2020 गोंयच्या जंगलाचे वैभव असलेले संपत्ती असलेले दायज असलेले 4 वाघ मारता ही आमच्या समाजा खातीर खूपच खेदजनक आणि लजेची अशी गजाल आसा. आयतारा दिसा वन खात्या कडेन पोस्टमॉर्टम करपाक एकूय वेटरनरी डॉक्टर ना. आयज केवळ 2च वाघांचेर पोस्टमॉर्टम करपाक शक्य जालें. आता चवथो जो मेळालो वाघ आसा तेचेर फाल्यां पोस्टमॉर्टम करताले. म्हणजे तेंच्या कडेन ह्या आपले वेटरनरी डॉक्टर सुद्धा व्यवस्थित ना आणि सगळो गैरकारभार जो आसा तो ह्या सगळ्या प्रकरणात उघडकीस येयल्लो आसा. ही जी चौकशीची जी कामां जी आसा ती सुद्धा शिथील गतीन चलता आणि हेचेर नियंत्रण जे आसा आणि हे सगळे सुरळीत जावच्या खातीर खरे म्हणजे गोंयचे मुख्यमंत्री ज्यांच्या कडेन वन खात्याची जबाबदारी आसा तेंच्यांनी हातून जर लक्ष घालूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयच्या जंगलाचे वाघ जे आसा ते समूळ तेंचे उच्चाटन जातले. वाघ वीक बादेन मेल्यात काय आनीक कितें कांड ते फॉरेन्सिक रिपोर्ट आयल्या उपरांतूच कळपाचे म्हूण चीफ वायल्ड लायफ वार्डन सांगता. बेसिकली अभी जो दूसरा टाइगर का कैरकस मिला है, कल रात को रिपोर्ट हुआ है, अभी हमारे लोग देख रहे हैं और इसको पोस्टमार्टम कर रहे हैं. निश्चित रूप से बड़ा ही सैड इवेंट है और हम लोग जांच में लगे हुए हैं. तो ऐसा लग रहा है क्योंकि 2 मरे हैं तो इसका मतलब है कोई पॉइजनिंग है. तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसकी फॉरेंसिक स्टडी के बाद ही कंफर्म होगा कि पॉइजन है कि नहीं है. तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और निश्चित रूप से बहुत दुखद विषय है. अरे गणेश इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है सर क्या? नहीं, पुलिस को भी हमने हेल्प लिया है, पुलिस को भी कंप्लेन किया हुआ है. तो और भी पुलिस की जो है पुलिस के लोग भी कल आए थे इस एरिया में, स्निफर डॉग भी लगाए गए हैं. तो सभी पुलिस से भी हेल्प लिया जा रहा है. और भी अभी तक भी कॉम्बिंग कॉम्बिंग चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कॉम्बिंग चल रहा है. वाघांच्या मरणाच्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी चल्ल्या. पुलिसांचे डॉग स्क्वॉड वाठारात आसात. थळाव्यांची चौकशी चल्ल्या. आता मेरेन 3 धरल्यात. तांकां JMFC कोर्टा मुखारूय उबे केले. इतले मजगती गोंयचे हे वाघ हत्येचे प्रकरण बंगळूर विभागीय वायल्ड लायफ हेडक्वॉर्टर्साक रिपोर्ट जाल्ल्यान अलर्ट. तांणी खर दखल घेतल्या. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आणि महादेव जोशी. गोयच्या मायनिंग लिजाचे 50 वर्साच्या व्हॅलिडिटीचेर सुप्रीम कोर्टान म्हयन्या भितर सुनावणी जावं येता. सेजा आनी गीतबाला परुळेकराच्या याचिकांनी प्रथमदर्शी तथ्य दिशिल्ल्यान कोर्टान बुधवारा याचिका दाखल करून घेतल्यो. कोर्टान नोटीशी काडल्यात. केशीची माहिती आशिल्ल्यान नोटीशींची गरज ना म्हूण गोंय आनी केंद्रान सांगले. 7 फेब्रुवारी मेरेन केशीची सुनावणी सुरू जावं येता. गोंयांत मायनिंग परत सुरू करपाचे दिशेन सुप्रीम कोर्टात निर्णय घालचाली सुरू जाल्यात. गोंयची मायनिंग लिजा 50 वर्सां व्हॅलीड आसात म्हूण आर्ग्युमेंट घेवन गेल्ल्या वेदांत आनी गीतबाला परुळेकराच्यो याचिका कोर्टान दाखल करून घेतल्यो. रिन्युअल आशिल्ल्या लिजांनी MMDR कायद्या प्रमाण मायनिंग करूंक दिवचे म्हूण हे मिनेर कोर्टात. सुप्रीम कोर्टाच्या बंदी आदेशाचेर रजाव दिवन सरकार त्या लिजांनी मायनिंग करूंक दिना. गोंय सरकार आनी केंद्राकूय सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडिल्ली. मात प्रकरण खबर आशिल्ल्यान वेगळ्यो नोटीशी नाका म्हूण सरकारान सांगलें. गोंय सरकार आनी खन मंत्रालया वटेन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडटा. वेदांताची वकिली सिनियर वकील PS नरसिंहा आनी टीम करता. गीतबाला परुळेकारा वतीन सिनियर वकील श्याम दिवान आनी टीम उबी रावल्या. नोटीसिंग जापेक 4 सप्तकांचो प्राझ आसा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 7 फेब्रुवारी मेरेन सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू जावं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. TCP कायद्यान केस टू केस जमीन रुपांतर करपाक दिवपी कलम 16(ब) कलमाचो फुडार ह्याच म्हयन्यांत थारू येता. ह्या कलमा आड खाल्ली आव्हान याचिका 9 जानेराक हायकोर्टान निर्णायक सुनावणे खातीर येवपाची आसा. TCPन आतां मेरेन दिल्ल्या तात्पुरत्या अप्रुव्हलांचो फुडार हे केशीचेर निंबून तरी आसतना TCP बोर्डान जमीन रुपांतराक आयिल्ल्या 112 अर्जाचेर केस टू केस काम चालू दवरला. खासा रिपोर्ट. TCPच्या केस टू केस जमीन रुपांतरणाचेर हायकोर्टान 7 नोव्हेंबराक बडी मारली. 8 नोव्हेंबराक TCPची बोर्ड मिटींग जाली. हायकोर्टान आदल्या दिसा सरकाराचेर बडी मारिल्ली. म्हणटकच ते बसकेंत बोर्डान एकाय अर्जाक प्रोविजनल अप्रुव्हल पसून दिवपाचें टाळ्ळें. स्वता मंत्र्यानूच ही गजाल सांगली. प्रोविजनल अप्रुव्हल कोणाकूच दिलें ना. जर आमचे रुटीन जे चालू आसा जो प्रोसेस चालू आसता त्योच केशींच्यो हे चालू केल्ले. हे केल्लो आसा जो 60 दिसाचो टायम आसता. तितून बीन टायम
आमकां TCPचो रिपोर्ट दिवप आसता किंवा एग्रीकल्चर रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट खातीर आमी एक 60 days आसताय. असो जो प्रोसेस जे चालू आसा तो प्रोसेस आमचो चालू दवरलो आसा. पूण बाकीचे अशें फायनल एप्रुवलूय आज दिवप जालें ना, एकूय फायनल एप्रुवला घेतलें ना आनी न्हू म्हणून प्रोविजनल एप्रुवलाक आज केस घेवप जालो ना. ज्यो मेन ज्यो एपिलाक आयिल्लो तेंची म्हणणी आमी आयकून घेतली आसा. मात 1.5 म्हयन्या उपरांत परत TCP बोर्डाची मिटींग जाली. थंय मात सरकारान सरळ 112 केसींक प्रोविजनल अप्रुवलां दिला. तिवूय ल्हान व्हड सगळ्या जमनी आणि सगळ्या प्रकारची कन्वर्शनां. ह्या बसकेक अप्रुवलां दिल्ल्या अर्जांचो हो तपशील पळयात. 112 सेटलमेंट अर्जाचेर काम चालू आसा. 23 डिसेंबराच्या TCP बोर्ड बसकेक आयिल्ले जमीन रुपांतराचे 112 अर्ज. बोर्डान सगळे अर्ज TCP कलम 12 सकयल मान्य केल्यात. अर्जान 76 अर्ज 500 चौखण मिटरा सकयले. 500 ते 1000 चौखण मिटराचे 26 अर्ज, 10,000 ते 20,000 मेरेनचे 3 अर्ज, 20,000 ते 52,000 चौखण मीटर जमनीचे 7 अर्ज, ऑर्चर्ड रुपांतरीत करपाचो 65 अर्ज, शेत जमीन रुपांतरीत करपाचे 9 अर्ज, जाल्यार लागवडीचे जमीन टू सेटलमेंट करपाचे 15 आणि नॅचरल कवराचे 19 अर्ज. केसीचो याचिकादार अभिजित प्रभुदेसाय म्हणटा TCP खातें गरजे शिवाय आपलो वेळ फुकट घालयता. ना हे सगळे एकदम चुकीचे सरकाराचे. कित्याक 16B जे ऑर्डर जे कोर्टान काडल्या तेजे प्रमाणे कोणी नॉर्मल जे चितून रिजनेबल जे चिंततात तांचे चिंतप अशें आसतलें की तशें जाल्यार आमी प्रोसिजर स्टॉप करून रावतले. कोर्ट जजमेंट जातकीर मागीर आमी तेजे प्रमाणे मागीर मुखार वतले. अशें खंयचोय रिजनेबल सरकार आसा तो डिसायड करतालो. आणि ऍक्च्युली हे पळय जे बोर्ड TCP बोर्ड आणि चीफ टाउन प्लॅनर करतात दे आर ऍक्च्युली वेस्टिंग देअर टाइम. कित्याक दे शूड ऍक्च्युली डू द रियल वर्क विच नीड्स टू बी डन. TCP एक्टा प्रमाणे जो डेटा तांणी कलेक्ट करूंक जाय, जी स्टडीज जावपा जाय, जे इन्फॉर्मेशन एक नवीन रिजनल प्लॅना खातीर जाय ते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करपाक तांकां 2007-08 टास्क फोर्सान सांगिल्लें. तें काम ते अजून करपाक तयार ना. सो डेटा कलेक्ट करपाचें काम करपा जाग्यार ते कोर्टाचे विरुद्ध हे टायम आपल्यालो आनी सरकाराचो टायम म्हाका दिसता पिड्यार करतात नाका जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारत बंदाचो गोंयच्या लोकजिणेचेर व्हडलोसो परिणाम ना. चडशे वेव्हार नित्या भशेन. वेगवेगळ्या कामगार संघटनांनी मारिल्ल्या भारत बंदाच्या उल्याक गोंयच्या ट्रेड युनियनांनी तेंको दिलो. केंद्राची कामगार विरोधी धोरणां वेगवेगळ्या मळावेल्या कामगारांच्यो मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण देशव्यापी बंद. आंदोलनाक कांय बँकाच्या कामगार संघटनांनी तेंको दिल्लो. आणि ह्या देशातील सरकाराक सांगू इच्छिता की ह्या देशातील जी अर्थव्यवस्था आसा ताका ताबडतोब निराळे वळण दिवपाची गरज आसा. कारण ह्या अर्थव्यवस्थेक लागून गेल्या 5-6 वर्षात लाखो कामगार बेकार झाले असतात. खूपशा लोकांक रिट्रेचमेंटाक तोंड दिवचे पडलेले असतात. खूपशा लोकांक ले ऑफचे दवरले आसा. याचोच अर्थ त्यांची जी मिळकत आसा याचेर प्रचंड आघात झालेलो आसा आणि त्यांची क्रयशक्ती पर्चेसिंग पॉवर ही सामकी कोलमडलेली आसा, ना झालेली आसा. पहिल्या सुवातेर सगळ्या खाणा जेवणाच्या वस्तू ताची जी म्हारगाय जाला बंद जावपाक जाय. बारीक बारीक स्मॉल हॉटेलियर्स आणि तशेंच जे आर्टिझानल पीपल आहात तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय सरकारान. गोंयच्या सरकारान गोवा मिनरल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ताबडतोब स्टार्ट करपाक जाय. प्रत्येक मायनीचे जे कामांतले भायर मारल्यात तांकां मायनिंग डिपेंडंट प्रत्येक फॅमिलीक 25,000 रुपया दर म्हयन्याक सरकारान रिटेन्शन अलावन्स दिवपाक जाय. कामगारांक मुक्ती दिवपाक जाय. कामगाराचे अधिकार प्राप्त करपाक कामगारांक फुल सुटका मेळपाक जाय. आज हमारा पूरा गोवा मार्केट बंद है. पूरा उसका एमरा बोले तो हमारा ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन कि ऑनलाइन का बाइकआउट करने के लिए हम सब पूरा मार्केट बंद रखा है. और ऑनलाइन बाइकआउट नहीं होगा तब तक हमारा मार्केट का एसोसिएशन का ऐसा ही बाइकआउट चलते रहेगा पूरा. उसके लिए हमने पूरा गोवा नहीं पूरा दिल्ली तक रामलीला मैदान में आज बॉर्डर रैली है.
उधर तक पूरा ये समर्थन रैली हो रहा है पूरा। खाली उसका मोबाइल ऑनलाइन बाइकआउट करना उसके लिए है, ना हमारा कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक। कळसा बंडुरा म्हादयचें उदक वळयलां म्हणपाचे कर्नाटका आड पुरावे गोंय सरकारा कडेन आसा। 20 जानेराक म्हादयचेर अपमान याचिका सुनावणेक येवपाची आसा, तेन्ना सरकार पुरावे सुप्रीम कोर्टाच्या नजरेन हाडटलो। कोर्टान काम बंद दवरचें म्हूण सांगलां आसतना कर्नाटक सरकारान काम चालूच दवरलां म्हूण उदका स्रोत मंत्री फिलिप नेरी मिडिया कडेन उलयलो। Now they are still trying to divert. We have ascertained the facts through the photography evidence by visiting the site. If required, we will file a second contempt petition. The court may say there is already contempt petition, but we will get all the facts before the court. सर तुम्ही किती वायलेशन पयला थंय आतापर्यंत? आम्ही पयर आमच्या ऑफिसरान धाडलें की वायलेशन अशें आसा की नॅचरली म्हळ्यार दे अलाउड वॉटर टू बी डायवर्टेड. So it has to be sealed. It has to be sealed. म्हणजे पावसान ते डायवर्ट जाता. But that water itself is important for us. We cannot allow even single drop of water. This is a recent thing that has happened. Not recent, but in this monsoon. So we will ensure that even to seal that Kalsa, which is coming through that Surla, Nalla, and AMB असं ते आमचे 12च्या भितर 12 त्याचे परिणाम तेजेर जाला म्हणून तेजेरूच आमी नोंद केला. म्हणजे वी हॅव टेकन नोट ऑफ दीस इफेक्ट आनी वी हॅव फाउंड दॅट दे हॅव डायवर्टेड. सो आमी कोर्टा मुखार हाडले. वी हॅव ऑलरेडी बीन इफेक्टेड बाय दीस. केन्ना पर्यंत जातले सर कंडेम ऑफ कोर्ट घालपाचें? आमचे नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेटिशन आसाच. वी विल गेट द फ्रेश activities of Karnataka to the notice of the intervention in that? Not intervention. We will brought to the notice of the court as and when the petition comes from hearing. That is on 20th of January. 20th of January. आमचो लॉयर काढलो. तोत्या मंत्री सुनील सिंग आणि ताचे 4 साथीदारांचो रिमांड ब्रेस्तारा सोंपता. गोंयान सरकाराचे कुस्तार मजा मारूंक म्हूण तांणी उत्तर प्रदेशांतल्या गोंय सरकाराकडे फ्रॉड करस्पॉन्डन्स केले. जावय कसो स्टेट गेस्टाच्यो सवलती घेतल्यो. मंत्री म्हणून सांगिल्ल्यान ताचे बरोबर पुलीस PSO दिल्लो. ह्या तोत्यान गोंयच्या मंत्र्या बरोबर बसका घेतल्यो आनी सोयरो म्हूण कार्यावळींनी भोवलो. सध्या तो क्रायम ब्रांचची पुलीस रिमांडाचेर आसा. मंत्री आमदाराक केले मामा. होच तो फेक मंत्री सुनील सिंग जाणें गोंयची पुराय प्रोटोकॉल सिस्टम हालोवन दवरली. UPचो मंत्री म्हूण सांगून 10 दीस तो गोंयांत सरकारी जावंय जावन रावलो. गोंय सरकारान ताका रावपाक सुवात, भोंवपाक गाडी आनी पुलीस PSOय दिलो. मुख्यमंत्री सावंत, सहकार मंत्री गोविंद गावडे धरून बऱ्याच जाणां बरोबर 4 चौगात उठ बस केली. सरकारी कार्यावळींनी सोयरो म्हूण स्टेजीर चडलो. मडगांवां एके कार्यावळीक प्रकाश वेळीपा वांगडा सोयरो म्हूण गेल्लो तेन्नाचे हे फोटो. ह्या फेक मंत्र्यान मंत्री गोविंदाकूय मामा केलो. माझे कडेन तो एज अ कोऑपरेशन तो तांणी म्हणलेलें की आपूण कोऑपरेशन मिनिस्टर आनी प्रोटोकॉलांतल्यान ताका प्रोटोकॉल बीन दिल्लें आशिल्लें अशें म्हाका तरी दिसता. कारण ताचे बरोबर तो एक PSO आशिल्लो. बट आय हॅव स्पेर्ड ओन्ली 10 to 15 minutes विथ हिम. हांव गडबडीक आशिल्लो पूण हांवें ताचे कडेन चडलें कांय इंट्रॅक्शन करूं ना. पूण हो एक गोश्ट ज्या वेळाचेर हांव हें सगळें करता, हांव एक मनशाचें एक उलयता आसतना ताचे हावभाव जे एक्सप्रेशन आसात आनी हांवें घरा कडेन गेलो आनी मागीर मना एक बेश्टो एक विचार घडोवपाक लागलो की बाबा मंत्री काय कितें. हांवें हें केलो नेटाचेर मारलें पळय जाल्यार म्हाका तेजे नांवाचो मनीस खंय मेळना. पूण डॉक्टर सुनील कुमार म्हणून जर कोण आसा तो वेस्ट बेंगॉलाचो एक मंत्री आसा हें म्हाका दिसलें. पूण तो फोटो मॅच जायना जालो आनी म्हाकाय तो म्हागेलें हॅक्टीक शेड्यूल आसल्या कारणान हांव इतलें तें डिटेलींग कांय करूं ना. तुमी इग्नोर केलें? आय हॅव जस्ट इग्नोर. मुख्यमंत्री म्हणटा ताकाच दुबाव आयलो तेन्ना ताणें चवकशी सुरू केली. ताका हांवेनूच धरून दिला तुज्या म्हायती खातीर. तुमकां मेळपा आयिल्लो? म्हाज्या जेन्ना लक्षान आयलो पळय न्ही रे तेन्ना हांवें ताका सांगलो ताका अरेस्ट कर म्हणून. कारण इज अ फ्रॉड जेन्ना हांवें पळयलें हांवें लक्षान हांवेनूच ऑलरेडी तुमकां मेळपाक बी येयल्ले तो अपॉइंटमेंट घेतली? मेळपाक आयल्लो तो. ओके. बट तेणी स्वता बरेचशे पेपर फ्रॉड करून सगळें करपाचो प्रयत्न केलो. लक्षान येना फुडें हांवें ताका मोटीव कळ्ळा तेजो कितें आसलो मोटीव? तेजो मोटीव म्हाका दिसता तो हांगा कितें तरी ट्रेडींग बिजनेस आनी हें तें करपाचें ह्याच उद्देशांतल्यान आयिल्लो अशें दिसता ओवरऑल तरी ऍट प्रेझेंट स्टेज.
इज इन ट्रेडींग बिजनेस खंय हांगा कॉपरेटिव्ह हांकां मेळोन कितें करपाचें अशें दिसतालें त्यानुसार बट इज अरेस्टेड अलॉंग विथ हिम आनीक 4 जाणांक अरेस्ट केले तेज्या वांगडा 3-4 जाण अरेस्ट केले गव्हर्मेंटा कडेन कम्युनिकेशन केल्लें तेणी PSO बी अलॉट केल्लो तेका तो तुका सांगता म्हणजे ते तेणी थंयच्यान गव्हर्मेंटाची फ्रॉड लेटर बीन वापरलेली म्हणून प्रकार जाला तो तेणी आपूण सांगता आसतना सांगलेलें तशें त्या खातीर तेजेर इन्क्वायरी सुरू आसा तेणी लेटरूय दिलें हांवें घेतला डिटेल्स ओके तेणी प्रोटोकॉलाक थंयच्या गव्हर्मेंटचें लेटर आपूण हें तें ऑफिशियली कळयलें म्हणून गोळ जाल्लो सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सुनील सिंगाची खंय UPच्या भाजपा कडेन बरीच कनेक्शनां आसात UPत सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करून ताणें गोंयच्या प्रोटोकॉलाक गुटलायले क्रायम ब्रांचींतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तांकां खंय इयर एंडाक फुके सवाय गोंय भोंवपाचें आशिल्लें म्हूण ताणें ही सगळी कारस्थानां केली पुलिसांची मात विचित्र परिस्थिती जाल्ल्या भशेन जाल्या सुनील सिंग आनी बरोबरच्या चौगांचो पुलीस रिमांड बिरेस्तारा सोंपता प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार दारबांदोड्या संजीवनीकडे धरण्याक बशिल्ल्या उसकारांक सरकारान कशे तरी थंड केले तांच्यो मागण्यो खंय मुख्यमंत्र्याक मान्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शेतकी मंत्री बाबू कवळेकर सहकार मंत्री गोविंद गावडे आनी आमदारां मुखार उसकारांनी तांच्यो मागण्यो दवरल्यो ऊसकाराक कापणेक 400 रुपया वाडून मेळटले सगळो ऊस सरकार विल्याक लायतलो म्हूण उतर संजीवनी मात हुमकळ्ळ्या हार्वेस्टिंग प्लस रेट हे तुम्ही 2 विषय मागलेले आसा आमच्याकडे ओके हार्वेस्टिंगाचेर तुमचें म्हणणें आहा की आमकां 400 रुपया चड दिवचे म्हणजे सगळे 600 रुपया दिवचे 400 रुपया तुम्ही वाडोवन मागता बरोबर मरा एक मागता आनी दुसरो तुम्ही मागता की रेट चड मागता हांव तुमकां एकूच परत सांगतलो तुम्ही जेन्ना रेट चड मागता पळय न्हय आयज सरकार ज्या परिस्थितीत आसा ऊस काय आमी घेयना शुगर काय आमी काडचे ना आनी शुगर ते आमी विकचे ना आम्ही सगळे दुसरे कडेन दिला आमी ताका रिक्वेस्ट कितें वॉटेवर आमी ताचो सगळे कॉस्ट काय ते सगळे आमी मॅनेज करता पळयता म्हाजी तुमकां एक रिक्वेस्ट आसतली हांव परत सांगता तुमी रेट कितलो मागला हेजेर हांव नको पण म्हाजी तुमकां एक रिक्वेस्ट आसतली आमी जर तुमी मागल्या त्या हार्वेस्टिंगा वयले 400 रुपया जे आहा पळय न्हय हांव खंयसरूच बार्गेनींग न करता हार्वेस्टिंगा वयले 400 रुपया तुमकां दिता फक्त रेटाच्या बाबतीत जे आहा पळय आमी निर्णय कोणू काय करूंक शकना तुम्ही आमकां अंदूचे वर्स जे आहा पळय त्या रेटाच्या बाबतीत कॉम्प्रोमायज करचे पण फुडल्या वर्साच्या रेटाचेर हांव तुमकां 100% सांगता फुडल्या वर्साचो रेट आमी हे फॅक्टरीन घेऊ किंवा ते फॅक्टरीन व्हरून तुमकां रेट वाडोवन मेळटलो जालें त्या खातीर अननेसेसरी म्हणजे बाकीची सगळी कामां थांडून तुमी हांगासर स्ट्रायक करूं नाका फॅक्टरीच्या बाबतीत आमी जेन्ना निर्णय घेतले तेन्ना तुमच्या इंट्रस्टाचो निर्णय आसतलो हांव सांगता तुमच्या इंट्रस्टाचो निर्णय आसतलो तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय फॅक्टरीचो निर्णय सरकार घेवचे ना हांव परत सांगता आमी जे दिसा फॅक्टरीचो निर्णय घेतलो तेन्ना तुमचो विचार आमी पयलीं करतले म्हणजे बाबा गेली 30 वर्सांचे शुगर फॅक्टरीचे ऊस घालता तेंचो विचार आमी पयलीं करतले की ताका कशा पद्दतीन आमचो फार्मर जो आहा पळय न्ही हो फायद्यान उरोंक जाय कशा शेनवार आयतार सुटी म्हूण वीकेंड करतल्या PWD कामगारांक सध्या बुजला सांतिनेज PWD ऑफिसांतल्या सगळ्या सब डिव्हिजनाच्या कामगारांक एबसंट मार्क केले कामगार म्हणटात शेनवारा सुटी नासता म्हूण सांगपी नोटीस तांकां दिवंक ना एई म्हणटा सप्तकान 6 दीस कामाचे म्हूण आदिसावन नेम आशिल्ल्यान वेगळी आनी नोटीस दिवपाची गरज ना हांव प्रेसिडेंट ऑफ सोसायटी एम्प्लॉई युनियन हांव सांगूंक सोदता कितें की सडनली एबसेंट मारा विदावट इंटिमेशन कोणाक भुरग्यांक सांगिनासतना म्हणजे आमचो एक अपमान कसो जाता आनी लेबर एक्ट प्रमाण हय एज पर आमचे लेबर एक्ट प्रमाण अशें एबसेंट मार्क करप म्हणल्यार आमी ब्रेक इन सर्वीस अशें म्हणपाक जाता आनी ही आमची एक परफॉर्मन्स म्हणजे आमकां लीव आसा फाल्यां एबसेंट मारलो जाल्यार आमकां लीव दिवपाक जाताली तांबडे पेनान एबसेंट मारप हें आमचो एक अपमान जाल्लो आसा आनी इंटिमेशन केल्लें जाल्यार आमी येवपाचें आनी बाबा कितें जालां जाल्यार डिस्कस करपाचें पण इंटिमेशन करुना आमकां की फाल्यां यो तुमी म्हणून कित्याक शेनवार ऑलरेडी गव्हर्मेंट सर्वंटांक सुटी आसता आनी तो टायमिंगूच असो तेंचो 9:30 ते 9:45 पर्यंत आसता सो आमी नोकळा तें कित्या खातीर केलां हॅरेसमेंट म्हणून केलां काय कितें तें आमकां खबर ना एई म्हणटा नेमा प्रमाण सप्तकाचे 6 दीस कामाचे त्या खातीर वेगळी नोटीस काडपाची गरज ना हय तांकां आमी पयलीं इंटिमेशन दिलें आमच्या सब डिव्हिजन आसा ते 6 डे वीक 5 डे वीक न्ही तांकां सांगल्यार ऑलरेडी तुमी जानेवारीच्यान तरी एटलिस्ट 6 डे वीक तुमी पाळात म्हणून पण तरी पण सांगून ते आयकना तांकां ऑलरेडी सर्क्युलर आसा की तो सब डिव्हिजन 6 डे वीक
स्वतः सगळे ॲक्शन मार्क असतले हय ते पूण येवनातल्या पूण आपल्यान तसो सर्कुलर आसा सर्कुलर नोटिफिकेशन आसा की सॅटर्डेचे तांकां कामार येवचें हय हय 6 day वीक म्हणून ऑलरेडी आसा हेच्या फाटले ते येवन नाशिल्ले पूण तांकां आनीक इंटिमेशन दिल्लें तरी पूण तांकां सांगलें एटलिस्ट बाबा तुमी न्यू इयराच्या तरी स्टार्ट करात म्हणून पूण तरी पूण ते सांगून ते म्हणजे ते डिजॉबे करपाक सो हेच्या पयलीं तुमी तांकां वॉर्निंग दिल्लें हय हय आनी तेन्ना पयलीं तांकां इवन विजिलन्स सुद्दां आयिल्ले तेंचे हे केल्लें नोव्हेंबरांत तेजे नंतर हांवें तांकां परत इंटिमेशन दिल्लें आनी डिसेंबरांत तांकां परत सांगलां तुमी बाबा 6 day वीक पाळात म्हणून. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. इराण इराकान अमेरिके आड पेट्टा. इराकान अमेरिकी दळाच्या तळाचेर इराणाचो क्षेपणास्त्र हल्लो 80 अमेरिकी सैनिकांक मारले. नेमके युक्रेनाचे प्रवासी विमान इराणाच्या तेहरानांत क्रॅश. विमानातले सगळे प्रवासी स्टाफ मेळून 176 सोंपले. तेहरानाच्या विमानतळावेल्यान टेक ऑफ करतानाच विमान क्रॅश. हे परिस्थितीन इराकाक यो वच करूंक सोदतल्या भारतीय नागरिकांक सरकाराची प्रवासी शिटकावणी. मिझोराम एझोलान जाल्ल्या आय लीग खेळांत चर्चिल ब्रदर्स आड एझोल FC मॅच 2-2 गोलान ड्रॉ जाली. चर्चिलाक जिखपाची पुराय संद आशिल्ली आनी 80व्या मिनटा मेरेन ते 2-1 गोलान फुडें आशिल्ले. गोलकीपरान केल्ले चुकीक लागून चर्चिलाक निमाणे ड्रॉचेर सातिस्वेत रावचे पडले. चर्चिला खातीर रॉबर्ट प्रायम्स आनी विनील पुजारीन गोल मारले. 5 मॅचीन 10 पॉयंट घेवन चर्चिल टॉपार. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.